हो जो अंडरब्रिज जो आसा जो आम्ही प्रपोज केल्लो आमदारा मार्फत रेल्वे कडेन आणि रेल्वे आता हो प्रोजेक्ट हातान घेवन हो 17 तारखेच्यान हो प्रोजेक्ट कमेन्स करता म्हणजे काम अक्षरशः ते चालू करता। ताका लागून आयज आमदारान सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जे आसा वास्को तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन विश्वासान घेवन तांकां आयज हाडून हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें ते सगळें सक्सेसफुल इन्स्पेक्शन अशें जाल्लें आसा आणि सगळ्यांनी आपापल्यो ज्यो ग्रीव्हन्सीस जावं आनी कितें जे इश्यू आशिल्ले ते हांगा एकामेकाक शेअर केल्ले आसा। 25 years back सिवरेज पायपलायन घातलेली कोणी तरी घातली कोणाक खबर पण ती घातलेली कशी पीव्हीसी पायप घातलेलो आणि तो हांवें फोटो आता आमदार दाखयलो म्हटल्यार खंय तरी फोटोवपाची गजाल आसली कित्याक ताका ऑलरेडी पंपिंग स्टेशन नासलेलेंच विदाउट पंपिंग स्टेशन नासतना पासून पीव्हीसी पायप घातले आणि लोकांक सांगले बा हांगा सिवरेज येतली म्हणून खंय तरी फोटिंगगिरी केली आमच्या वॉर्डा खातीर आणि आता जो आम्ही पायप घालतलो तो हाय डेन्सिटी पायप आसा ताका 500 वर्सांची वॉरंटी आहा म्हटल्यार इतली फोटिंगगिरी आणि आम्ही जेन्ना ते कनेक्शन घालता तेन्ना आम्ही ऑलरेडी प्रोविजन केला आमचे पंपिंग स्टेशनाचे म्हणजे लोकांक हेतून फोटोवपाची काय गरज ना पंपिंग स्टेशन येतले आणि बरो पायप जो आम्ही जो घालता ताका 500 वर्सांची वॉरंटी आहा म्हणजे त्या लोकांक खातीर आमच्या वॉर्डा खातीर एक बरी गजाल आसा बाबा हे डेव्हलपमेंट जितले जाता तितलो 90% जर फायदो आमच्या वॉर्डाक जातलो प्लस जो मांगोरकार जो हांगा येतलो जे रुंदीकरण तुमकां सांगला ते रस्त्याचे ते रुंदीकरणूय जातले। आज आम्ही हांगा एक ब्रिज प्रपोज केल्लो म्हणजे बॅकग्राऊंड कसं आसा की हांगा आसा पळय हो आतांचो सध्याचो ब्रिज हातूंतल्यान फायर टेंडर पास जायना सो फाल्यां सपोज हांगा कितेंय ट्रॅजेडी जायत न्ही जाल्यार एका फायर टेंडरीक ह्या एरियेन वचपाक अर्दवर लागता आणि तुमकां खबर आसा उजो आसूं नाल्यार खंयचीय ट्रॅजेडी आसूं ती रावना कोणाक उजो पेटलो जाल्यार पेट घेतलो सो आमी प्रपोज केल्लो की हांगा तो ब्रिज जावचो म्हणून तो ब्रिज लास्ट टर्माकूच म्हणजे लास्ट 6 म्हयन्या फाटल्यानूच आमी काम स्टार्ट करपा आशिल्ले पण मागीर पावस आयलो हे जालें म्हणून उरलें आतां बाय 17th 16th वी आर स्टार्टिंग द वर्क आणि ताच्या खातीर आज आमी इन्स्पेक्शन घेवपा येयल्ले आणि तांकां आपयता आसतना सगळ्यो ऑथॉरिटीजांक आमी आपयल्यो म्हणजे रेल्वे बरोबर फायर हे इलेक्ट्रिसिटी वॉटर सिवरेज केबल सगळ्यांक आपयल्ले कित्याक हांगा 2 गोष्टी जाता एक तर हो हे जातात हो रोडूय वायडन जाता हो मांगरातलो जो ट्रॅफिक येता आमी पळयतात की जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें रोड्सूय वाडपाची गरज आसता आणि हे जो हो रोड आशिल्लो हाका 4 कल्वर्ट्स आसा पोर्चुगीज टायमा वयले ते कल्वर्ट्स आसा वीच वेर नॉट रिडन आणि ते ब्लॉक जाता पावसातलें उदक तेन्ना पासार जायना सो तोय प्रपोजल आमचो सँक्शन जाल्लो आणि हे 4य कल्वर्ट आमी नवे बांदतात रस्तो नवो जाता तो वायडन जाता म्हणजे आनी 4 मिटर सो यू कॅन इमॅजिन की हांगा ट्रॅफिक फाल्यां 4 लेन जातली ती इट विल बी अ 4 लेन हायवे कशी हे जातले आणि असो येवन हेवटेंतल्यान ब्रिजा कडल्यान सकयल वचून लोक भायर वतले फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार एमर्जन्सी 5 मिनटाच्या वाटेर आमचे फायर ऑफिस आसा त्या लोकांक पावूंक शकतले।